हरे कृष्णा हांव लोकेश शेणे उलयता सर बेंगळूरुकडून आज आमी श्रीकृष्ण तुलाबालाचे काणी पळोवया। देवालय म्हळ्यार कृष्णालय अष्टमहिषील पैकी सत्यभामाक देव म्हाका चड मोग करता म्हणून एक अहंकार आशिल्लो। तशी एक पाटी नारद मुनी तांच्या लोकसंचारांतू ते येताना कृष्णाला अरमने येताना सत्यभामा लागीं उलयताना सत्यभामा उलयता उलयता सांगता कृष्णान म्हाका चड मोग करचे म्हणून सांगता। तेन्ना नारद मुनी सांगता ना बा तशी ना ते रुक्मिणीक चड मोग करचे म्हणटा ना म्हाका चड मोग करचे म्हणून सत्यभामा नारदान सांगचे ना रुक्मिणीक चड मोग करचे म्हणून। तेन्ना सत्यभामाक तिका ते इगो येता कोप येता आनी ती सांगता तुवें प्रूव कोन्न दिवं का म्हाका म्हणून कोणाक नारदाक। नारद मुनी सांगता जायतो हांव प्रूव कोन्न दिता तर ताका एक व्रत करूं सांगता। कसो व्रत म्हळ्यार तुवें फस्ट कृष्णाक म्हाका दान दिवपा मागीर दान दिले नंतर वापस त्या कृष्णाक ते त्रास तकडेन बसून तागेले इक्वल वेट म्हाका ते गोल्ड आनी डायमंड्स दिवका तेन्ना तूं वापस दिता ताका। तेन्ना ह्या व्रत केलें तें प्रूव कर येता म्हणून सांगता पळय थोडा दान दिता हांव व्रत करता म्हणून सांगता। नारद मुनी सांगता पळय कृष्णाले इक्वल वेट गोल्ड तुजें दायज ना कश्ट हें म्हणून नारद फस्ट सांगता जाल्यार सत्यभामा आयकना त्या प्रकाशाला बाबूड विशय येऊ नये त्या प्रकारे चेडू वाल खेळू कृष्णाला तुमी वेट बंगार न्हय कितलेच मागेले कितें दिता म्हणून सांगता आनी दान दिता। व्हरले राणी पळय सांगताची नाका सत्यभामा नाका हें जमनीशी करूं नज्य करूं नका म्हणून सांगता ती आयकना। कृष्णाक दान दिवन जाता मागीर एक त्रास हाडटाची तक्कडी वेट करूंक एक सायड कृष्णा बसताची कृष्णा बरो कोत्ताचे कृष्णा एक म्यूट स्पेक्टेटर जावन अंतू तो हे ड्रामांत पार्टिसिपेट करता पण ताका कोत्ताच कसो जावचें वच्चें आसा तें बरो कोत्ताच पळय देवाक ताजे खातीर। कृष्णा एक सायड बसताची सत्यभामा तिगे आंगार आशिल्लें भांगर कंकण पुरो काण घालता ते कृष्णाक इक्वल वेट येना मागीर तिगेले रुमांत कसकस आसा तिगेले की पुरा भांगर पुरो हाण घालता जाल्यार ते वयर येना आनी ते दितना व्हरल्यार त्या अष्टमहिषी आसा पळय तांगे नेम दिता तांणी परत तांकां दिताची गोल्ड ज्युवेलरी कसकस आसा ते परत दिताची जाल्यार ही वयर येना। तेन्ना नारद म्हणटा पळय हांव तुका सुरकर सांगला कृष्णाला वेट तितले गोल्ड ती सुलाभ न्ही नाका हें म्हूण सांगला तूं आयका न्ही। आतां पळय आतां कशी सम करची हें आतां तूं इतले वेटाची दी न्ही म्हूण जाल्यार हांव इतले वेटा भांगर दी न्ही म्हूण जाल्यार हांव आतां कृष्णा विंगड कोणाक विकून वरप जाता कळ्ळें। कृष्णा कोणा विकचें कृष्णा कसो काम करता कृष्ण पूण गाय चरयता आशिल्लो तशें कोणा दिवका हांवें कोणी गाय चरयता गोपालाक दिवका कपास हाका विकूं वता हांव उगी कसो म्हूण कर हें म्हणटा पळय कसो करचें कसो केल्यार जायना। तशी म्हणटाना नारद सांगता पळय रुक्मिणीले नेमगी रुक्मिणी कसली एक एडी आसताले रुक्मिणी नेमगी तूं सांगता ना येता म्हणून रुक्मिणी तिगेले ते इगो गर्व सोण रुक्मिणीले नेम दिता कसो करची हें शीश जालें न्हय म्हणून। तेन्ना रुक्मिणी वयवे पळयता म्हणटा ते खंयची त्रासांत ते तकडेन तूं भांगर घाल्ला पळय थंय एक तुळशी दळ काण दवरता ते दवल तक्षण त्या तक्कडी सकल येता आनी कृष्णान बशिल्ली तक्कडी ते वयर वता थंय कृष्णाक बशी चड वेट म्हणून जालें। तशी हे काणींत सुमार रुपांतर आसाची जाल्यार लास्ट पोर्शन ऑफ द काणी हें पुरण एकच सत्यभामा म्हळ्यार रुक्मिणीन एक तुळशी दळ दवरचें आनी ते वेट कृष्णाला वेटा बशी चड जातले वेटा म्हणून भांगरा वेट आनी हेजें म्हत्व पळोवचे खातीर कसो करता म्हळ्यार तांदूळ कोण येता भांगर काडटाची पूर भांगर काडल्यार एक तुळशी दळ आसता त्या तुळशी दळ एक तुळशी दळ आसतानय ताजी वेट चड आसता। तो हंगाम कसो करता म्हळ्यार कृष्णाक भांगरान तूं जोक्कू जायना कृष्णाक खंयचेय एक भांगर डायमंड दुड्ड खंयचें जोक्कू जायना कृष्णाक भक्तीन प्रितीन मात्र मी जोक्कू येता म्हणून विशय कळटा आनी आमकां कसो करता म्हळ्यार त्या तुळशीची पानाचें म्हत्व कळटा आमकां। तशी कृष्णान हें जें सांगिल्लें आसा
भगवद्गीते अंतु चाप्टर् 9 वर्ष 26 अंतु पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रतहम् अश्नामि प्रयतात्मनः म्हणून सांगितलं एक कोणीही भक्तीन एक पान एक फ्रूट एक उद्दा आणि एक फूल दिल्यार पुरो हांव ते भक्तीन दिला म्हणून जाल्यार हांव ते स्वीकार करता म्हणून ते म्हाका सांगिल्लें आसा तशीची आमी फुडल्या एपिसोडांतू शबरील काणी मुखांतर ते फलम म्हणल्यार जे पत्रं पुष्पं फलम म्हणटा फलम ताचें एग्जाम्पल पळयलें आसा तशी आयच्या एपिसोडांतू आमी ते पत्रम म्हणजे तुळशी पान ताजें कसं महत्व ताजें ते आमी अर्थ करून घेतलेलो आसा तशी देवाक भक्तीन एक पान दिल्यार पुरो देवा विंगड कसलेय नाका म्हणून आमकां हें श्रीकृष्ण तुलाबारा काणी आमकां सगळ्यांक कळटा सत्यभामान मुखांतर सगळे जगत्याक कळ्ळो म्हणून नारदा मुनीन केलें दिसलें हें एक नाटक तशी वरलेल दोनी पुष्पम आनी थोयम ह्या दोनी उदाहरणे आमी मुखारच्या एपिसोडाक पळया तेजे म्हाका सगळे अनुमती दियाची हरे कृष्ण.